नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। कोविड संकटा काळात खूबीत लोकांले मनीसपण दिसून येता। खूबीत लोक अलग अलग रूपान सेवा करतात। सरकारान कन जाल्ले काम दानी लोक करते आसात। तशेंच एक येल्लापुरात उद्योगपतीन कोविड वॅक्सीन केंद्र निर्माण करण्यात लोकांनी मदत केला। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या येल्लापूर तालुक्याचे मूळ निवासी जावन आशिल्ले बालकृष्ण नाईक हेमी आपल्या गावच्या लोकांक बरे वातावरणात कोविड वॅक्सीन दिवूंक जाय म्हणून घेवन येल्लापूर सरकारी हॉस्पिटलाच्या आवारात सुमार 12 लाख रुपये खर्च करून वॅक्सीन केंद्र निर्माण केला। गेल्या 1 महिन्या फाटी सरकारी हॉस्पिटलात वॅक्सीन घेऊक येयले बालकृष्ण नाईक हेमी हॉस्पिटलाची अव्यवस्था पळोवन घेवन वॅक्सीन घेऊक येतल्या लोकांक बरे वातावरण उरूंक जाय म्हणून घेवन विचार करून वॅक्सीन केंद्र निर्माण केले। रियल इस्टेट व्यवसाय करून आशिल्ले बालकृष्ण नाईक हेमी जिल्हा मंत्री शिवराम हेब्बार हांचे बरा संपर्कात आशिल्ले व्यक्ती जावन आसात। हेमी वॅक्सीन निर्माण करचे बरोबर व्हेंटिलेटर आशिल्ले 18 लाख रुपयाचे एम्ब्युलन्स बी दिलात। येल्लापुरात इतलेच न्ही हेमी गोवा राज्यात बी वॅक्सीन केंद्र निर्माण करून गरीब लोकांक मदत करते आसात। हेमगेल्या ह्या कार्याक सार्वजनिका खंयच्यान खूब इतली प्रशंसा मेळटी आसा। ನಾಳೆ ಬರ್ತೀವಿ ಮೊನ್ನೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತೆ ಅದೇನೋ कोविड वॅक्सीन दिवचे खातीर दिव्यांग लोकांक स्वता खर्चान वाहनाचेर हॉस्पिटला पावयचे कार्य करून घेवन खारगांव ग्रामपंचायतीचो सदस्य राजेश नायक हेमी लोकांच्या प्रशंसेक पात्र जाला। दिव्यांग लोकांक कोविड वॅक्सीन दिवचे कार्यक्रमाक जिल्हा प्रशासनान सुरवात केला। जाल्यार पयस गांवच्यान प्राथमीक आरोग्य केंद्रात दिव्यांग लोकांक व्हरची कसलीच व्यवस्था केली ना। तेजेन दिव्यांग लोक वॅक्सीन घेवंक मुखार येत ना आशिल्ले। तसले लोकांक खाजगी वाहनाचेर स्वता पयशे खर्च करून घेवन हॉस्पिटलांत व्हरचे आनी हॉस्पिटलाच्यान परत घरा पावयचे कार्य खारगांव ग्रामपंचायतीचे सदस्य राजेश नायक हेमी करते आसात। हेमगेल्या ह्या कार्याक लोक कौतुक करते आसात। मोटरसायकल अपघातात 2 व्यक्ती गंभीर जखमी झाली घटना कारवार बेळगाव रस्त्यार जगलपेट गावालागी घडली। मंगळवार सकाळी 11 वाजता मोटरसायकल अपघातात 2 युवक जखमी झाले। ही घटना कारवार बेळगाव मार्गावयल्या जगलपेट लागीच्या चांदेवाडी क्रॉस लागी आज सकाळी 11 वाजता घडली। या घटनेत जखमी झालेल्या रुद्रप्पा कृष्णा नायर आणि कृष्णा मलप्पा चौगुले हेमगेल प्राथमिक उपचार जगलपेटेत केले। जाल्यार मुखाल उपचारासाठी तेमका खानापूर हॉस्पिटलात व्हयले। दोन्ही युवक जगलपेटच्यान तांबोली वयते असताना मोटरसायकलचे नियंत्रण सुटिल्यान अपघात जाल्ली नोंद रामनगर पोलीस स्टेशनार केला। कोरोना लॉकडाऊन चक्रवादळ अशी एका वेळेला एक संकटातल्यान पार पडते आशिल्ल्या नुस्तेकाराक आता सरकारालो आदेश बी झड पडते आसा। जून 1 तारखेच्यान एक्सप्रेस दिवस म्हणल्यार समुद्रात नुस्तें मारूंक निषेध आसा। गेल्ल्या वर्साच्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या समुद्र किनारपट्टी भागाच्या नुस्तेकाराक नुस्त्या धंदो सारके करूंक साध्य जाते ना। गेल्ल्या वर्सा कोरोना लॉकडाऊन लागू जाल्ल्यान कामगार लोक काम सोडून गावात गेले। नुस्त्या बोटीचेर कामगार ना जावन नुस्त्या धंदो बंद दवरची परिस्थिती येयली। तरी बी स्थानिक कामगारां घेवन नुस्तें मारूंक सुरू करता समुद्रात कारगिल नावाचे खाऊक योग्य नाशिल्ले नुस्त्या मेळूंक लागले आनी खाऊक योग्य आशिल्ले नुस्त्या पयस धांवले। ह्या वर्साक तरी नुस्त्या धंदो बरो जातलो अशें आशेचेर आशिल्ल्या नुस्तेकारांक परत कोरोना लॉकडाऊनान निराशा जाला। आता सरकारालो आदेश बी नुस्तेकाराक जड जाला जाल्यार बी पालन करचो नाइलाज जाला। सरकाराच्या आदेशा प्रकार दर वर्ष जून आणि जुलै पावसाळ्याचे 2 महिने नुस्तें मारूंक निषेध उरता।
ह्या 2 महिन्यात निस्ते संतानोत्पत्ती करता तेजेन हे 2 महिने समुद्रात निस्ते मरूक अवकाश ना. जाल्यार कोरोना सेकंड वेव पायान गेल्ले लॉकडावनात आनी तवकते चक्रवादळ येयल्यान एप्रील म्हयन्याच्यान नुस्त्या बोटी बंद दवरिल्ले आसात. आता परत सरकारालो आदेश ह्या वर्साक बी नुस्तेकाराक संकटात शिरकयला. रस्त्यावेल्यान चलती आशिल्लो एक वृद्ध व्यक्ती हृदयाघातान मरण पावलो. जाल्यार त्याचे कडेन कोणी बी लक्ष दिलें ना आनी ही घटना रामनगरात घडली. हृदयघातान एक वृद्ध व्यक्ती मरण जाल्ली घटना रामनगरात मंगळाराक दनपारा घडली. रामनगरात रावतले जानू नाऊ ताटे वय 75 वर्स हेमी बाजारांतल्यान घरा वयताना हृदयघातान रस्त्यार पडील घटना घडली. अनेकान तेमकां सोर पिवन पडला अशें समजून दुर्लक्ष केले. थंयच्यान वयते आशिल्ल निखिल असुरकर हेमकां मनीस मेल्लो आसा असो संशय येयल्यान तेमी पोलीस स्टेशनात संपर्क केलो. पोलिसान तेमकां रिक्षांतल्यान रामनगर सरकारी दवाखान्यात व्हयले. जाल्यार डॉक्टरान तेमकां मृत घोशीत केले. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 345 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर नवीन 345 कोरोना केसेस मिळाले. त्यापैकी कारवारात 11, अंकोला 19, कुमटा 24, होन्नावर 28, भटकळ 28, शिरशी 108, सिद्धापूर 16, येल्लापूर 34, मुणगोळ 35, हळयाळ 29, जोयडा भितर 13 असे नवीन कोरोना केसेस मिळाले. आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर टोटल 45,399 कोरोना केसेस मिळाली. त्यापैकी 40,252 लोक बरे झाले. 4,540 लोक अजून ट्रीटमेंट घेती आसात. आणि आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 607 लोक कोरोना पायान मरण झाले. आयज इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.